नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार. विशय हो आमी पॉटहोल्स फाटल्या सप्तकाक डिस्कस केले, पण फक्त पॉटहोल्सा पुरतो विशय उरना. जशे दीस वता तशें लक्षांत येता की पॉटहोल्स इज नॉट दी डिसीज, इट इज अ सिम्पटम. आनी तें सिम्पटम कसलें तर राज्याच्या आर्थीक परिस्थितीचें. कितें हा खरेंच परिस्थिती आनीक मुखार वचपाचें कशें, कारण पॉटहोल्स जेन्ना भरपाक सुद्दां जमना आनीक लोकांची भेणां तशीच मोडत वतात, तेन्ना एक लक्षांत येता की आर्थीक स्थिती बरीच बाबत आसा. नक्की परिस्थिती कितें आसा हाजेर आमी भासाभास करता. आनी एक गजाल पयली स्पश्ट करता, आमी भारतीय जनता पक्षाच्या प्रतिनिधीक ह्या पॅनलाचेर आपयिल्ले. ताणें सद्याक सांगलां की आमी पॉटहोल पयलीं भरतात आनी मागीर लोकांक जाप दिवपा येता म्हूण. सो ह्या पॅनलाचेर भारतीय जनता पक्षाचो रिप्रेझेंटेटिव्ह कोण ना, बट दे नो इट and they have taken a very conscious decision that they won't, no problem if they are not represented on this panel. पण प्रश्न तोच उरता, कोण आसूं किंवा कोण नासूं, लास्टाक त्रास लोकांक जाता, सामान्य जनतेक जाता. ताजें कितें? 3 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयले आसात काँग्रेसीचे फुडारी, यूथ काँग्रेसीचे प्रेसिडेंट वरद माडोळकर, स्वागत. दुसरे आसात म्हजे बरोबर ज्येष्ठ पत्रकार, गोवन वार्ताचे संपादक संजय बाब ढवळीकर, स्वागत. आनी तिसरे आसात म्हणजे गोवा फॉरवर्डाचे वायस प्रेसिडेंट दुर्गादास कामत. ह्या सुरवात तुमचे कडच्यान करता. परत परत एक दिसता सरकारांतले किंवा सरकारी अधिकाऱ्या कडेन उलयले, मंत्र्यां कडेन उलयले, जाल्यार पॉटहोल्स हें अशें सुरवाती म्हळ्यार इज नॉट दी एक्चुअल डिसीज, इट्स अ सिम्पटम. एक पयसो हो मेन प्रॉब्लेम जाला. दर म्हयन्याक 100 कोटी 150 कोटी रीण घेवप चल्लां. तुमकां कितें दिसता, इतली बिकट जाल्या परिस्थिती आमची, इतली गलगलाक आयल्यात? फाटली काही वर्सां गोंय सरकारची स्थिती, आर्थीक स्थिती हो सदांच चर्चेचो विशय जाला. आमी पळयता की रेग्युलरली आनी फ्रिक्वेंटली ती फ्रिक्वेन्सी वाडत आसा की सरकार वेगवेगळ्या कारणां खातीर लोन काडीत आसता. तर लोन काडप हे कितें चूक न्हय किंवा तातूंत कितें व्हडली कितें गोश्ट अशी न्हय, पण ती फ्रिक्वेन्सी वाडत चल्ल्या. काही वेळा आमी अशें पळयलां की सादो पगार करपा खातीर पयशे नासता सरकारा कडेन. डे टू डे बेसिसाचेर आढावो घेवप चालू आसता मुख्यमंत्र्याचो, जो आमचो राज्याचो फायनान्स मिनिस्टरी आसा. आनी फुडल्या म्हयन्याक पगार जावचो ना, ते 100 कोटी नाल्यार 200 कोटी लोन काडल्या शिवाय अशे तरेन लोन म्हणा किंवा बॉन्ड्स म्हणा अशे हातूंतल्यान कारभार चलता, फुडें वता. हो कारभार खंयच आजून फाटल्या एक म्हणजे 2017तली वेंचणूक जाल्ले पासून, हे सरकार आयले पासून, पर्रीकर आसूं किंवा आतांचें सरकार आसूं की हातूंत सुदारणा जाल्या किंवा खंय तरी कम्फर्ट झोन आयला असो काय हे दिसना. त्याच्या बरोबर आता पॉटहोलाचो विशय हो पावसा खातीर आयला. म्हणजे पॉटहोल दुरुस्त जायत ना म्हणजे एक पयलीं सादें एक्चुअली खरें कारण म्हाका दिसता की पावस चालू आसतना पॉटहोल्स दुरुस्त जावंक शकना, हें आमी समजून घेवपाचें. पण त्याच बरोबर पावसान मदीं मदीं गॅप दितकीर किंवा जे मेन रोड्स आसा आनी थंय तरी कितें तरी तात्पुरती वेवस्था करची की वॉट एवर टॅक्नॉलॉजी यू यूज, गव्हर्मेंटा कडेन सगळे रिसोर्सीस आसूं जाय. पूण आमी जेन्ना रिसोर्सीस आसूं जाय म्हणटा तेन्ना ते रिसोर्सिसा खातीर पे करपाक पयशे आसचे पडटा आनी थंय परत येता आमी आर्थीक स्थिती, परत ते सर्कल थंयच पावता. दुर्गादास, तुका दिसता की हे जे पावसाची रजांव दितात ते पावसाची रजांव कितली खरें आनीक आर्थीक कारण कितलें खरें? पळयात, बेजिकली फायनान्स डिपार्टमेंट जो आसता तो नॉर्मली चीफ मिनिस्टरा कडेन आसता. गोंयांत जर ट्रेंड जर पळयत जाल्यार दयानंद नार्वेकार एकदां सोडलो जाल्यार मागीर मदीं चडशे ते ऑलवेज इट हॅज ट्रेडिशनली द पोर्टफोलियो इज हेल्ड बाय द चीफ मिनिस्टर. पूण हांगा अशें दिसून येता की चीफ मिनिस्टराक फायनान्सा बाबतींत एक तर मिस्ट्री आसतली नाल्यार कन्फ्युजन आसतलें नाल्यार कांय खबर आसपाना. कारण मनोहर पर्रीकारा बद्दल आमी हें सरकार केलें आनी ताका उतर आमी केलें की बाब मनोहर पर्रीकारा कडेन एक सॉफ्टवेअर आसलो. कारण हांवें स्वता पळयलां, आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष विजय ताणें स्वता पळयलां की आयपॅडार एक सिनॉप्सीस जातालें ताका डेली सकाळचें विजावीज एक्सपेंडिचर विजावीज इनकम, म्हळ्यार दिसाक येणावळ कितली येता आनी येणावळ ती खंय घालूंक जाय, सारकी प्रायोरिटी एक्सपेंडिचर खंय करूंक जाय हे ताजे बरोबर येतालें. आतां मनोहर पर्रीकार गेलो बाबडो, ताजे बरोबर ताजें उतरूय गेलें आमकां दिल्लें. पूण तें सॉफ्टवेअर आसूंक जाय. पूण तें सॉफ्टवेअर मुख्यमंत्र्याक खबर आसा काय ना तें आमकां खबर ना. कारण चीफ मिनिस्टरच्या ऑफिसान जे अधिकारी आसात ते पयलींचे बाब मनोहर पर्रीकार जे आशिल्ले तेच आसात. तांच्यांनी आजून ताका सांगलां किंवा ते सॉफ्टवेअर ताका दाखयलां हें आमकां खबर ना. पूण एक एविडंट जाता की मुख्यमंत्र्याक फायनान्साचो नॉलेज ना.
कित्याक तो तुमकां सांगता, जून 21 तारखेक मुख्यमंत्र्यान एक दिल्ली मिटींग घेतली निर्मला सीतारामन बरोबर, जी आमचे फायनान्स मिनिस्टर आसली. थंय ताणें वक्तव्य केलें की आपणान स्पेशल पॅकेज मागले फॉर मायनिंग अँड हिंटरलँड टुरिझम ऑन जून 21. आतां 16 जुलयाक तांचोच आमदार जाणें उडी मारल्या निलकंठ हळर्णकर, ताका तो रिप्लाय दिता असेंब्लीन की स्टेट गव्हर्मेंट हॅज नॉट आस्क्ड फॉर एनी फायनान्शियल पॅकेज ऑर असिस्टन्स फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्मेंट आफ्टर 1 month, एप्रॉक्सिमेटली 1 month. सो हातून स्पश्ट जाता की चीफ मिनिस्टराक फायनान्साचो मातूय नॉलेज ना, एक तर ताका अधिकारी मिसगायड करतात, नाल्यार मुख्यमंत्र्याचे प्रायोरिटी वेगवेगळे आसूंक शकता. कारण आज जर तूं पळयशीत जाल्यार PWDचे जवळ जवळ 660 बिलां हांगा पेंडींग आहा, 660 बिलां विच इज इन क्रोड्स. आणि तूं एक लास्ट कॉलम जर पळयत रिजन जाल्यार वॉन्ट ऑफ फंड्स, अंडर स्क्रुटिनी, बिल अंडर स्क्रुटिनी ड्यू टू फंड्स, रिक्वायर फंड्स, फंड्स नॉट अवेलेबल. म्हणजे वेगवेगळ्या भाशेनी इंग्लिशीन आनी ताणें हें केलें आनी हे तांचेच उतर आन्सर जे असेंब्लीन दिला. सो हातून एक स्पश्ट जाता की कॉन्ट्रॅक्टर्सूय काम करपाक हे जाना. कारण अशें आयकूंक येता की सांतेनीज एका तारांकीत हॉटेलान सांजचे 5 नंतर जर कोणाक तूं मेळ्ळो जाल्यार तुजी बिलां क्लियर जाता म्हणून प्रायोरिटीचेर, जाल्यार बिलां सेटल करपाक कितें दिलें जाल्यार. सो हातून एक स्पश्ट जाता की कितें दिल्यारूच तुजें बिलां जाता. आनी अशा परिस्थितींत म्हाका दिसना की जेन्ना इतले कोट्यांनी रुपया हांगा पेंडींग आसा, कॉन्ट्रॅक्टर मुखार येतले पोर्टल्स फिल करपाक, कारण कोण रिस्क घेवचे ना. सो म्हळ्यार कितें पयशे नात काय कोणाक तरी पयशे दितकीर बिल क्लियर जातात? जे पयशे येता येनावळ हय ते पयशे दितकच क्लियर जाता आसतले बारीक बारीक, पूण मेजॉरिटी हांगा पयशे ना. दिस क्लियर कट मिसगायडिंग. कारण हांगा तांचेच उतर आहा, मुख्यमंत्र्यान उतर दिला एका म्हयन्या नंतर की दे हॅव नॉट आस्क्ड फॉर अ सेंट्रल गव्हर्मेंट एनी पॅकेज ऑर दिस इज लायक मिसगायडिंग द स्टेट क्लियरली. दिस शोज द स्टेट ऑफ अफेअर्स ऑफ द स्टेट. हे आमी म्हणनात. कारण तुका एक सांगता, आज आमकां DSSक जाय 300 कोटी वर्साक काय म्हयन्याक, 22 कोटी गृह आधाराक आनी 10 कोटी लाडली लक्ष्मीक, जवळ जवळ 550 कोटी जाय म्हयन्याक सॅलरी आनी पेन्शन घालपाक, जे वर्साचे 6,500 कोटी जाता, विच इज ऑलमोस्ट 64% ऑफ द बजेट. सो हे पयशे खंय हाडटलो तूं? ओके, परत हे जे आसा कितें दिसता हे पॉटहोल्स, हे फक्त वेले वयर वयर दिसता पॉटहोल्स, पण ताजे खोलाक जर गेले जाल्यार कारणां खूब गंभीर, सिरियस, आनीक गोंयच्या अख्ख्या जनतेक ताजी काळजी दिसपा जाय. पळय, आतां पयलो विशय आसा की जर राज्या कडेन जर पयसो ना म्हणीत, सरकारा कडेन पयसो ना म्हणीत, हांव हें मान्य करपाक तयार ना. कित्याक PWD हें एक अशें खातें जेका हायेस्ट बजेटरी प्रोविजन आसा. जेन्ना बजेट आमी हें करता तेन्ना PWDक मॅक्झिमम आमी जवळपास 2,000 कोटीची आमी तरतूद केल्ली आसा. आनी आतां जर गेल्या तेंपार जर रस्त्यांची कामां जर जाल्यार ती पळयत, जावं ती स्टेट गव्हर्मेंटा मार्फत जावं ते सेंट्रल PWD मार्फत जावं, जवळपास 6,000 कोटीची कामां जाल्लीं आसा. हें आनी ह्या संदर्भान आमी पयर मुख्यमंत्र्याक लेटरूय बरयल्लें आसा आनी ह्या 6,000 कोटीच्या कामांची फेरफार जे जाल्लो आसा आनी हो घोटाळो म्हणटा हांव, हेतून आमी विजिलन्स इन्क्वायरी मागली. तर ह्या 6,000 कोटीची जी कामां केल्या तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर खंय तरी एक बंधनान उरता. सेक्युरिटी अमावंट जो आसता, सेक्युरिटी डेपॉझिट किंवा मेंटेनन्स पिरियड म्हण, हो 3 वर्सां खातीर आसता. जर ह्या 3 वर्सां खातीर जर सेक्युरिटी डेपॉझिट जर सरकारा कडेन उरता, PWD कडेन उरता, जाल्यार ह्या पयशांनी ते कॉन्ट्रॅक्टान जबाबदार धरून ते रस्ते कित्याक केले गेले वचना? तेका आनी सेपरेट कित्याक? आतां पयर PWD मंत्र्यान स्टेटमेंट केलो की पॉट होल्स पुरोवपाक आमी स्पेशल एजन्सी नेमतले. आतां एजन्सी हांगा नेमपाचो प्रश्नूच येना. जेन्ना PWD कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना 3 वर्सांचो तेजो मेंटेनन्स पिरियड आसा, तेजे कडल्यान कित्याक करून घेना? तूं म्हणटा सरकाराक पयशे खर्च करपाचीच गरज ना? गरजूच ना. हे ऑलरेडी सरकारान PWD कॉन्ट्रॅक्टरान कामां केल्लीं आसा, बिलां तेंची क्लियर केल्लीं आसा, कमिशनूय घेतलेलें आसा. सो त्या पयशांनी कामां रस्ते पुरोवन घे. कमिशन कसलें? कमिशन आज आमचो ऑफिशियल कमिशन काय अनऑफिशियल कमिशन? ऑफिशियल कमिशन आमी तुमी जाणा की पयर एक कॉन्ट्रॅक्टर बाब मोहनदास लोलयेकर इज ऑन रिकॉर्ड सेईंग दॅट तो स्वता कॉन्ट्रॅक्टर की मंत्र्या पासून इंजिनियरा पासून सगळे कडेन करप्शन, तो स्वता कमिशन दिवन आयल्लो आसा आनी इज ऑन रिकॉर्ड. सो ह्या म्हाज्या उतरांनी उलयना, एक कॉन्ट्रॅक्टर स्वता सांगता की कमिशन वर्क ऑर्डर दिवपा पासून ते बिल क्लियर जाय पर्यंत करप्शन. सो क्वॉलिटी कशी उरतली कामाची? व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट बिफोर आय गो टू दुर्गादास, की तो म्हणटा सरकाराक पयशे खर्च कित्याक करपाक? जे कॉन्ट्रॅक्टर आसात तांचे कडच्यान 3 वर्सांची तुमी गॅरंटी घेतल्या, सेक्युरिटी डेपॉझिट आसा, करा न्ही काम.
पैशाक पैसे खंय लागतात. सो ही इज पॉइंटिंग आउट दॅट PWD मिनिस्टर डजंट अंडरस्टँड द पावर्स ऑफ हिज ओन मिनिस्ट्री आणि ताका लागून आता लोकांक भोगची पडटा. हय वरदाचो हो मुद्दो आसा न्हय एक्चुअली हांवूय सांगपाचो हांवूय काडपाचो बरोबर आसा की जे रस्ते नव्यान केल्ले आसा म्हणजे फाटल्या 2-3 वर्सां भितर केल्ले आसा आणि ते ह्यो फाटल्या वर्सा केले आणि ह्या पयलेच पावसान जे परत व्हांवन गेले किंवा खड्डे पडले ते रस्ते त्या कॉन्ट्रॅक्टरान रिपेअर करूंकच जाय. आता मे बी दुर्गादासा कडेन ताचें उत्तर आसत कित्याक ते करना किंवा गव्हर्मेंट कित्याक सांगू शकना कारण त्या कामाचे मे बी पयशेच दिल्ले आसचे ना तांकां हय ओरिजिनल कामाचे बरोबर तशी आसूंक शकता किंवा दिल्ले आसा पण जर पेमेंट केल्लो आसा क्लियर कट आन्सर हां पेमेंटूच जावना फ्रॉम लास्ट 2 So इयर्स. परत तो प्रश्न थंय येता की ज्या 2 वर्सां पयलीं किंवा 1 वर्सा पयलीं केल्या कामाचे पयशे मेळूना तो कॉन्ट्रॅक्टर ते खड्डे भरपाक कित्याक घेतलो. You wanted to make a point. पळयात सरकार आता वायब्रंट गोवाचे सगळ्या कडेन एडवर्टायझिंग चालू आहा. तूं पळय जाल्यार सगळे कडेन आतां वायब्रंट गोवा जावपाचें पूण हांगा सद्या टुरिस्टांक तशें आमच्या लोकलांक वायब्रेटिंग गोवाचो एक्सपिरियन्स जाता. सगळे वता थंय वायब्रेट जावंक लागल्यात. एका वटेन मंत्री म्हणटा PWDचो पावसकर की मे 2020 पर्यंत आमी रस्ते सारके करतले. मागीर हातून एक स्पश्ट तो सांगूंक सोदता की मे 2020 पर्यंत वायब्रेट जायत रावतले वायब्रेशनां चालू उरतली. आनी आतां ताणें स्टेटमेंट केला एका मिडिया चॅनला एक अर्दे वर पयलीं की गॅरंटी ना म्हूण सगळें जातलें म्हणून म्हणजे चालू जातलें म्हणटा पूण कंप्लीट जातलें म्हणून गॅरंटी ना. सो आतां ही मे 2020ची ताणें हें केल्लें आसा. आता डेडलायन डेट जाली. आता आमच्या वरदान सांगले की गॅरंटी घेताले म्हणून गॅरंटी घेताच पूण म्हाका दिसून येता की गॅरंटी GSRTCक डायवर्ट केल्ली वता काय म्हणून कारण आमी जाणा आमी सरकारान आसले. सो पयशे कशे डायवर्ट जाता खंयच्या डिपार्टमेंटाक गेले खंय डायवर्ट जाले आमी प्रत्यक्षान पळयल्ले आसा. कारण आमचे जे डिपार्टमेंटाक पयशे येताले ते सुद्दां GSRTCक गेल्ले आहा आनी मागीर वयल्यान आमकां नोटीसी येताल्यो फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्मेंट युटिलायझेशन सर्टिफिकेटा खातीर. सो हातून वरदान सांगले ते गॅरंटी हे जाला आसतलें कारण आयज जर तूं ह्या वर्साचें जर कॉन्ट्रिब्युशन पळय जे कॉम्पेन्सेशन येता इट विल बी शॉकिंग. स्टेट गव्हर्मेंट टिल जुलाय हॅज नॉट गॉट अ कॉम्पेन्सेशन नील अँड हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर इज रिप्लायिंग टू दिस. नॉट अ सिंगल रुपी हॅज कम इन फॉर्म ऑफ GST कॉम्पेन्सेशन वेरीन ही ऑल्सो सेड एस्टरडे की 26% डेफिसीट आहा म्हणून. एका वडल्यान डेफिसीट आहा दुसऱ्या वडल्यान तुजे सरकार कॉन्टॅक्ट्स वयर आहा म्हणटा सरकार तुमचे वयर सरकार आहा you are not getting the compensation. So from where are you going to repair the roads? From where the funds are going to come? हांवें तुमकां आतां स्टॅटिस्टिक्स दाखयले सॅलरी खातीर स्किमी पयशे हाडटलो खंयच्यान. फाटल्या 4 म्हयन्यान जवळ जवळ 400 कोटी रुपया रीण काडले सरकारान 400 कोटी आनी तातूंत जवळ जवळ फाटल्या रिणाचे 44 crores NSEचे फारीक केले. सेंट्रल लोन्स 29 कोटी फारीक केले. नबार्डाचे 36 crores फारीक केले ह्या वर्साक. म्हणजे फाटले रीण काडपाकूय रिणाचे पयशे आतां फारीक करपाक लागला सरकार नवे रीण काडून. एक गजाल जी आसा जे वरदाचो मुद्दो आशिल्लो बरो एक तर ही रिणाची परिस्थिती जी आमचे दर दिसाक गोंयकाराच्या माथ्यार रीण वाडत आहा. पण वरदान एक मुद्दो काडलो की पयसो ना कसो. तुमी जर सरकार म्हणटा की आमी गोंया भितर 10,000 कोटींची डेव्हलपमेंटाची कामां चलयल्यात जाल्यार 6,000 कोटी म्हणटा रोड्सांची. 6,000 कोटी जर कामां चल्ल्यात ती तर सेंट्रल गव्हर्मेंटाची सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान पयसो येता त्या कामा खातीर तेही रस्ते खराब जाल्यात. थंय सरकार म्हणटा की डेव्हलपमेंट चल्ला टुडेस पेन इज टुमोरोज गेन म्हणून बोर्ड पळोवपाक मेळटात कुठ्ठाळे बिट्टाळे गेल्यार. सो हे टुडेस पेन इज टुमोरोज गेन हाजेर एक नागरीक म्हणून पत्रकार म्हणून तुमचो कितलो विश्वास आसा? टुडेस पेन इज टुमोरोज गेन वेन दॅट टुमोरो वील कम वी डोंट नो. कारण पहिली गोष्ट म्हणजे ही कामां केन्ना पूर्ण जातली. कामां पूर्ण जाता चालू आसतना प्रत्येक जण जो मडगांवच्यान हांगा येता हांगच्यान मडगांव वता वास्को वता. आतां आमी आमचे काही कलिग्स पळयता जांकां कशा तरेन त्रास जाता भायले कितलेशे शेकड्यांनी हजारांनी लोक ट्रॅव्हल करता तांच्या दृश्टीन एक दीस वा एकेका वर्सा भशेन जाता. कारण तांची गाडी तांची स्कूटर किंवा ते बसीन येता ते टायम तांचो वेस्ट जाता. ॲक्च्युली जे 2 व्हिलरान बाबडे येता खास करून पावसान आणि ह्या खड्ड्यांतल्यान तांची परिस्थिती शरिराची त्यांच्या परिस्थिती कितें जाता आमी जाणा ते दुखणी वाडटा सगळे हातूंच्यान. सो वेन इज दॅट टुमोरो इज गोईंग टू कम नोबडी नोज. इवन 2 दीस किंवा 2 महिने किंवा 4 महिने सुद्धा काम डिले जावप हाचोय अर्थ तो आणि ती पेन वाढत वता. सो फॉर दॅट मॅटर आय वूड से टुमोरो नेवर कम्स. टुमोरो नेवर कम्स. टुडेस गेन टुडेस पेन हेच वास्तव टुमोरोज गेन हे वास्तव दिसना. पेन इज गोइंग टू कंटिन्यू टुमोरो. वी डोंट नो वेन दॅट टुमोरो इज गोइंग टू एंड अँड डे आफ्टर टुमोरो विल कम फॉर गेन. आय डोंट नो.
परत एक गजाल आहा की तांणी जेन्ना मुद्दो काडलो तांणी CBI इन्क्वायरी मागली तेन्ना मदींच तुमी स्टेटमेंट केलें की तांकां मागपाचो कितें अधिकार आसा काय म्हूण. कारण तुमचो मुद्दो आशिल्लो की ते सरकारा भितर आशिल्ले सो तांकां मागपाचो कितें अधिकार आसा. आज दुर्गादास सामकी स्टॅटिस्टिक्स घेवन आयला सारको. डोंट यू फील दॅट दे आर युअर एलाय ऑर यू स्टील फील दॅट दे आर नॉट युअर एलाय. पळय सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार गोवा फॉरवर्ड पक्ष जर सत्तेर आयला आसत तो आयला BJPच्या विरुद्ध, BJPच्या अगेन्स्ट म्हणून गोवा फॉरवर्डाक मॅन्डेट दिल्ली आणि गोवा फॉरवर्ड हो केन्नाच BJPचो नॅचरल अलाय जावंक शकनाशिल्लो, जो लोकांच्या मॅन्डेटी विरुद्ध वचून तेंच्यांनी युती केली आणि सरकार घडयलो, जो वास्तवीक तेंच्यांनी काँग्रेसीक घेवन गव्हर्मेंट फॉर्म करपाक जाय आशिल्लो. आतां पयर पसून गेले एक 2-3 म्हयने पयलीं पसून ह्या सरकारान आशिल्ले आणि अकस्मात कालच्या दिसाक सरकारा विरुद्ध स्टेटमेंट करप हें चुकीचें. कित्याक हो जर कितें आज रस्त्या विशीं जर कितें आमी घडटा आसत हें काल आनी पयर घडूं ना. हे गेले एक वर्स भरा पासून हें जें कितें हें केलां तें आज आमी ही फळां भोगता. सो ह्या विशयाचेर तरी म्हाका दिसता की आवाज करचो नो डावट. प्रत्येकाक दिसता की आज प्रत्येकान आज हो झळ जो आसा हो प्रत्येकाक बसला. बरोबर कळ्ळें न्ही. सो म्हणून त्या विशयाचेर आमी आमचें म्हणणें आशिल्लें की सरकारान काल पयरूच भायर पडून आज सरकारा विरुद्ध उलोवप हें सोबना. हे सोबना बरोबर न्ही दुर्गास. पळय फॉर अ व्हेरी सिंपल रिजन जी आतां बिलां आसात ऑर पेंडींग जी सगळीं बिलां आसात किंवा ह्या रस्त्यांची जी कामाय जाल्ली जाची ताणें गॅरंटी वॉरंटी सगळी वयर काडली तुमी सरकारा आसतनाच जाल्ली न्ही. सो तुमी सरकारा आसतनाच हें सब स्टँडर्ड काम जाल्लें हें तुमी मान्य करपा जाय न्ही. पळयात जेन्ना ना की दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचो फंडूय GSIDC कडेन डायवर्ट तांचोय फंड DSIDC कडेन डायवर्ट जातालो. तांकां डिफिकल्टी जाल्ली. प्रत्येक टायम तुम्ही पळयला आसतले की आमी सरकारान रावन सुद्धा वी हॅव बीन वॉचडॉग्स ऑफ द गव्हर्नमेंट. वेदर डॉमिसायल इश्यू आसूं, मडगांव जेन्ना रस्ते सारके नाशिल्ले आसूं, सोनसोडा आसूं किंवा LEDचे लायटिंग इश्यू आसूं, जेन्ना जेन्ना सरकार खंय चुकताले किंवा डायवर्ट जावन ट्रॅक चुकतालो त्या वेळाचेर पक्षाचे पदाधिकारी तशेंच आमचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय जे सरकाराचे फॉर्म करपाक एक मुख्य घटक आशिल्ले, आवाज उडयत आशिल्ले. सो सो तातूंत हें कांय ना. कारण जेन्ना जेन्ना चुक्यो जाल्या आमी चुक्यो दाखोवन दिल्ल्यो आसा आनी ते सॉर्ट आवटूय जाल्ले आसा. हे तुमी प्रत्यक्षान तुमी पळय मिडिया मुखार आसा. सो तातूंत म्हाका इन डिटेल वचपाचें ना. आतां कमिंग टू दीस पॉटहोल्स, मेन थिंग इज द डिजीज. नाव डिजीज इज फावंड आउट. आमी डिटेक्ट केला डिजीज कितें तो म्हणजे फायनान्स. आज तुका हांवें एका नियाळ दिलो एक्झॅक्टली. आतां रिलायन्साच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर तांकां 290 कोटी दिवंक जाय. SEZ प्रमोटरां कडल्यान परत घेवपाक तांकां जवळ जवळ 250 कोटी दिवंक जाय. सो पयशे खंयच्यान येतले. सो बेजिकली मुख्यमंत्र्यान ते सॉफ्टवॅराचेर लक्ष घालपाची गरज आहा. आनी ते सॉफ्टवॅर खंय आहा, खंयचे टेबला भितर आहा, खंयच्या अधिकाऱ्या कडेन आहा, खंय आहा, काय अधिकाऱ्याक ट्रान्सफर केलो फायनान्सांतल्यान तोच ते सॉफ्टवॅर घेवन गेलो काय ते सोदून काडपाची गरज आहा. तुमकां एक गजाल पडटा की तो म्हणटा की आमी सरकारा आसतना इशू घेतिल्ले आनी आज जेन्ना आमी हो इशू घेतात तेन्ना आमकां कित्याक ब्लेम करतात. तुमी कित्याक अशें पळयतात की गोवा फॉरवर्डाक हे इश्यूज रेज करपाचो अधिकार ना अशें तुमी कित्याक पळयतात. हे दुर्गादासाचो आर्ग्युमेंट पडटा तुमकां? ना हें राजकारण जालें न्ही, प्युअर राजकारण. वेन आतां कशें आसा तो दुर्गादास हें म्हणटलो किंवा हांव म्हणटा सांगता की गोवा फॉरवर्ड हो राजकीय पक्ष. राजकारण करून सत्तेन येवपा खातीर राजकीय पक्षाचे अंतिम ध्येय आसता न्हय की आपले आमदार निवडून हाडप आनी राज्यान सत्तेर येवप किंवा दिल्लीक सत्तेर येवप. तेच करता. जेन्ना संदी मेळ्ळी सरकार स्थापन करपाची तांणी तेन्ना संदी साधून सरकार स्थापन केलें. आज जर ते त्यांची मतां कांयच बदलूंक नाशिल्ली आनी तांकां भायर पडचें पडलें सरकारांतल्यान. सो ते आपो टिका करतले. म्हाका रॉंग दिसना. रादर म्हाका दिसता की काँग्रेस सारक्या पक्षान हाचो फायदो घेवन एक विरोधातली शक्ती जर वाडटा, 3 आमदार जर मेळटा, ती शक्ती वाडटा, त्याच्या बरोबर जर अपक्ष येता, जर ती शक्ती वाडून एकठांय ह्या सरकाराक विरोध करपा खातीर एक बरी ताकद कित्याक करची न्हय की प्रत्येक फावटी जेन्ना गोवा फॉरवर्ड आवाज करतले तेन्ना तुमी तेन्ना सरकारान आशिल्ले, आतां तुमी हांगा आयले, आतां कित्याक आवाज करता म्हणून जर तो येवपाक सोदता जाल्यार तुमी कित्याक घेना तांकां. हो एक म्हाका प्रश्न पडटा एक मिडियांतलो मनीस म्हणून जेन्ना पळयता. एक विरोधी ताकद वाडयात न्हय. तुमी म्हणटा जेन्ना राज्याची आर्थीक परिस्थिती अशी आसा लोकांचे अक्रॉस द स्पेक्ट्रम म्हळ्यार जात पात धर्म क्लास कांयच लागना पण सगळ्याक बादतात अशे जेन्ना इश्यू असतात तेन्ना हे जे मतभेद आसात ते कुशीक दवरून
विरोधा आसा त्या सगळ्यांनी एकठांय येवप गरजेचें. हय. दॅट इज द आवाज मोस्ट बरो प्रॅक्टिकल जावंक शकता. सरकाराचेर आतां कितें जाला दुर्दैवान की सरकारा कडेन येदें व्हडलें बहुमत जाला की ते सरकाराक कोण हालोवंक शकना अशेंय दिसता. पूण तुमी एटलिस्ट आवाज तरी करूंक शकता एकठांय येवन जे विरोधान जांकां सरकारांतल्यान भायर मारला किंवा जे सरकारान जे म्हणजे घेवपाची जांकां इच्छा ना सत्ताधारी हाका ते सगळे एकठांय येवन एक विरोधाचो आवाज करा. परत यू एग्री थंय कित्याक विरोध करता? काँग्रेस एज अ सिनियर ओपोजिशन पार्टी हे एफर्ट्स जावपाक जाय. कारण जे इश्यूज आमी उलयता आज हे फक्त पॉटहोल्सा पुरतू ना किंवा गार्बेजी पुरतू ना किंवा हे दीज आर ऑल सिम्पटम्स. राज्याच्या हिताचे विशय आय एम अगेन सेईंग दॅट हे जे आमकां वेगवेगळी इश्यूज आज दिसता दीज आर ऑल सिम्पटम्स. हाजे रूट कॉज आसा आमची प्रॅक्टिकली खाली जाल्ली तिजोरी. आनी जेन्ना त्या गजालीचेर फोकस लोकांचो व्हरपाक जाय, सिरियसनेस हाडपाक जाय, तेन्ना युनायटेड ओपोजिशन आसप गरजेचें. डोंट यू एग्री विथ दीस? बरोबर. आतांच हो विशय जेन्ना तुमी उपस्थित केलो की युनायटेड ऑपोजिशन आणि गोवा फॉरवर्डाक आमी उलोवपाचो अधिकार ना. सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार ह्या विशयाचेर गोवा फॉरवर्ड आज परत जर गोंयकारांची आणि गोंयकारपण आणि तिजी गोंयकारांची मनां जर जिखतलो, सगळ्यात पयलीं आज गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट विथड्रॉ करप गरजेचें आसा. कित्याक आज इनडायरेक्टली तुमी आज जर पळयत तुमी सपोर्ट आज विथड्रॉ करूना आणि तुमी आज एनडीएचे अलायज आसा अशें लोकांचें मत आसा. हो पयलीं म्हणल्यार तुमकां सपोर्ट गव्हर्मेंटाचो विथड्रॉ करचो पडटलो. तो मेरेन तांकां मॉरल रायट येवचो ना अशें म्हणचें पडलें. कित्याक सरकारांतले हांव भायर पडलें म्हणचे परस सरकारांतले भायर काडल्या. सो हांव म्हणटा त्या विशयाचेर तुमी सपोर्ट तेन्नाच विथड्रॉ करपाक जाय आशिल्लो वास्तवीक. आणि संजय बाब म्हणटा त्या प्रमाणे हो राजकारणाचो विशय जालो. तर तो खऱ्या अर्थान समज तूं जर तुमकां पोझिशन घेताले हे सगळें करून भायर सरून सरकाराचेर तुमकां टिका करची पडटली. बिफोर वी मूव अहेड दुर्गा, दिस इज अ व्हेरी क्लियर कट थिंग जे परत येता की तुमी अजून एनडीए भितर आसात आणि एनडीए भितर आसतना जेन्ना तुमी इतली खर टिका करतात तेन्ना तिजेर जेन्युइन म्हणून विश्वास दवरप कठीण जाता. ना पळय हे चुकीचें मत. प्रत्येक आमी सरकार तुका सांगलें आमी सरकारान सुद्दां आसतना सरकाराचेर आमी टिका करताले जेन्ना चुक्यो जाताल्यो तेन्ना. वरदाक हांव एकूच सांगूंक सोदता की ताणें मागीर सपोर्ट विथड्रॉ करूना. जे दिसा आमकां सॅक केला 24 वरां भितर आमी गव्हर्नराक लेटर धाडून बाय ईमेल आमी सरकाराचो सपोर्ट विथड्रॉ केल्लो आसा. कारण वी डोंट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ अ डिस्पेन्सेशन वेर इन दे आर मेकिंग मिस्टेक्स आनी फाल्यां ते ब्लेम आमकां आमचेर येवपाक नाका. बट यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ एनडीएचे पार्ट आमी घटक आसात बिकॉज आमचे अध्यक्ष किंवा आमचे पार्टी सिनियर लिडरशीप तांचे सेंट्रल लिडरशिपा कडेन एक वेगळेंच इक्वेशन आसा आनी वी नीड सर्टन क्लियर आन्सर्स. कारण सरकार जेन्ना आमी हांगा केल्ले की नन ऑफ द गायज हू आर रुलींग द पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट रायट नाव, मुख्यमंत्री आसूं तांचो संघटन मंत्री आसूं कोण, दे वर नोवेर. इट वॉज प्युअरली मनोहर पर्रीकर, अमित शाह अँड विजय सरदेसाय तेंच्यांनी हे बरोबर येवन सरकार केल्ले. अँड दीज गायज डोंट इवन नो द निटिग्रिटीज ऑफ द गव्हर्मेंट वेन इट वॉज फॉर्म्ड. They don't know what was the deal struck, nothing they knew. So we need a closure for which our party president is waiting. They are maybe busy with the Maharashtra elections. Let them give a closure. So that is a totally different issue. And being a part of NDA or not part of that not important. The taking a people's issue. People गोंयकारांचे आमी इशू जे घेतात, लोकांचो जो आमी इशू घेता, लोकांक त्रास घेता, ते आमचे अध्यक्ष घेत आसा, आमचे पदाधिकारी घेत आसा आणि आमी ते घेतले. देन वी कम टू अ व्हेरी क्रुशल इशू की इन दिस सिनारियो तुम्ही जशें म्हळ्यार की युनायटेड ओपोजिशनाची गरज आहा. सगळ्यात महत्वाचो प्रश्न येता की युनायटेड ओपोजिशन आसचेंच, तांणी टिका करचीच आणि लोकांचे प्रश्न मांडचेच. पण अल्टिमेटली जेन्ना ते प्रश्न मांडटात, आज जेन्ना आमी हांगा ही भासाभास करतात तातूंतल्यान इतल्यो ग्लॅरिंग गजाली, इवन वरदान काडले ते पॉयंट, दुर्गादासान काडले ते स्टॅटिस्टिक्स जेन्ना सरकारा मुखार वता इव्हेंच्युअली ताजेर एक्शन जावपाक जाय. आणि ती जर एक्शन जातली जाल्यार चीफ मिनिस्टरा कडेन केपेबल टीम आसपाक जाय. नॉट ओन्ली चीफ मिनिस्टर, इवन हीज कॅबिनेट. आज हे कॅबिनेट जर पळयलें तुमकां प्रामाणीकपणान दिसता की हें आर्थीक संकट पेलपाची ह्या मंत्रिमंडळा भितर तांक आसा म्हणून? प्रामाणीकपणान उत्तर दिवप जाल्यार म्हाका ना अशें दिसता. आतां मुख्यमंत्री खूब यंग आसा, नवीन आसा, ताच्या भितर काही बाबतींत ताणें विशय इश्यूज समजून घेवपाची आपली कॅपॅसिटी दाखयल्या, ताची हे आसा. पण ताच्या नंतर जे कोण भितर आसा मंत्रिमंडळा भितर, एक तर हे मंत्रिमंडळ खंयच्या मेरिटाचेर अशें तयार जालां अशें म्हाका दिसना. की तेवटे तो एक ग्रूप आयला, ताचो लिडर एक डेप्युटी सीएम केलो, तेवटेन हो एक ग्रूप आयला, ताचो लिडर एक डेप्युटी सीएम केलो. म्हणजे अशा खंयच्या तरी वेगळ्याच क्रायटेरियाचेर, राजकीय सोय ह्या क्रायटेरियाचेर ते मंत्रिमंडळाची रचना जाल्या.
हातूंचे बऱ्याचशा मंत्र्यांचे असे प्रायोरिटीज पळयत जाल्यार अशें दिसता की लोकांची कामां करप किंवा विशय समजून घेवप राज्याचे ही त्यांची प्रायोरिटी दिसना. म्हणजे स्टेटमेंट्स काही वेळा आता फॉर एक्झाम्पल हांव सांगता बाबू आसगांवकारान काही वेळा केल्ली स्टेटमेंट्स क्लियर कट अशें दिसता की ताणें कितें तरी तो अजेंडा घेवन त्या सरकारान आयला आनी तो आपलो अजेंडा पूर्ण करपा खातीर तो काम करता. फुडलीं 2 वर्सां उरल्या त्या भितर ते कितें तो नॅशनल गेम्स आसात किंवा कितें आसा हातूंच्यान आपलो अजेंडा फुडें म्हणजे हो अजेंडा काही मिनिस्टरांचो दिसता. तर त्या खातीर म्हाका दिसना की कोणूच मंत्री हातूंचो एक मुख्यमंत्री सोडून की विशय तितले अशा पुरेशा गांभीर्यान ते समजून घेवपाचे हातून आसा. आर्थीक स्थिती म्हणजे कितें, संकट म्हणजे कितें, त्या खातीर संकट म्हणजे अर्थवेवस्था आनी आर्थीक कितें आसता, पयसो खंयच्यान येता, खंय वता, कशा तरेन मॅनेज करचो पडटा हेच जर तुम्ही म्हणटात आज प्रश्न जरी मांडले आणि परिस्थिती जरी पटोवन दिली तरी ताजेर एक्शन घेवपा सारकी टीम मुख्यमंत्र्या कडेन ना. टीम म्हणजे सरकारा भितर ना. सरकारा भितर ना जाल्यार मागीर आनी एक जबाबदारी जाता मुख्यमंत्र्याची की मागीर किमान एक सरकारा भायर एक टीम तयार करप, प्रशासनाची किंवा तूं म्हणटा तशें की सरकारा भायली टीम तयार करप तशी करपा खातीर कितें तरी पावलां घातल्या अशी काय अजून तरी दिसूना. इट इज टू लेस टायम. अजून एक वेळ आसा ताचे कडेन. फायनल वरत दिसता आज आमी हे मुद्दे मांडटात. म्हाका दिसता परत परत ह्या मुद्द्यात येत रावतले. इतली बेगीन सोंपपाची आनी वी विल हॅव टू डू अ सिरीज ऑफ डिबेट्स बिकॉज दीस इज गोईंग टू आउट ऑफ हँड. पण ते जेन्ना आमी मुद्दे मांडटात तेन्ना ताजेर एक्शन घेवपा खातीर सरकारा कडेन केपेबल कॅबिनेट आसा अशें दिसता. पळय सगळ्यात पयलीं हो मुद्दो जो आमी आज डिस्कस करता आमचे हांव गोंयकारांचे दुर्दैव म्हणटा की पोस्ट लिबरेशन फर्स्ट टायम हो मुद्दो आज डिबेटेबल इशू जाला. जो रस्त्या खातीर डिबेट अशी जाली अशी केन्ना जावं नाशिल्ली. ह्या विशया वयल्यान सरकारान खरें म्हणल्यार ह्या इशूचें गांभीर्य सिरियसनेस लक्षांत घेवपा जाय आशिल्लें आनी ताचेर एक्ट करपा जाय आशिल्लें. पूण आज पर्यंत जर पळयत जाल्यार हे सगळे जे हांव म्हणटा जे PWDन जे इंजिनियर्स आसा आनी त्याच बरोबर जे कॅबिनेट आसा हे अकार्यक्षम आसा, हे इनएफिशियंट आसा. जे प्रत्यक्षान जर आज कितें पळय फॉर एक्झाम्पल तुमी पयरची खांडेपारची हें घेया जे पायपलायन जी फुटलेली ती सादी एक पायपलायन रिपेर करपाक 8 दीस गेले. हांव म्हणटा रस्ते ज्यो बेजीक नेसेसिटी ज्यो आज आसा लायट जावं उदक जावं रस्ते हे आज सरकारा सामान्य मनशाक आज गोंयकारांक दिवंक शकना. फायनल दुर्गादास पळय सरकार जर तूं चलयतलो तूं कॅबिनेटाचो इश्यू काडलो कॅबिनेट बरे भशेन दितलो तूं आनी सरकार जर बरें चलयतलो जाल्यार तुका हाय लेवल ऑफ कॉम्पिटन्साची गरज आहा. क्रिटिकल थिंकींग गरज आहा आनी गट्स टू एक्झिक्यूट द वर्क्स द डिसिजन्स हाची गरज आहा. पूण हे सद्या दिसना. फक्त आतां कॅबिनेटान दिसता कितें गार्बेजूच फक्त हांगा कॅबिनेटान वेट आहा दिसता. कारण आमचो गार्बेज मंत्री जो आहा तो दिसान दीस अनाउन्समेंट करीत आहा बायंगणी प्लांट हांगा प्लांट तर पयशे खंय येतले. अगेन क्वेश्चन रेजीस ऑन फायनान्स. बरें ना राव. सो फायनान्साची जी आहा हिशोब हो सामको मिस्ट्री आसा. मुख्यमंत्र्याकूय फायनान्साची मिस्ट्री आसा. सो आमकांय खबर ना, तुमकांय खबर आसना, गोंयकारांक खबर आसना की रोड्स आनी पॉटहोल्स केन्ना बरें क्लियर जातले. कारण चीफ मिनिस्टराचें CMO ऑफिस इज नॉट फोकसिंग ऑन दीस थिंग्स, रादर फोकसिंग ऑन थिंग्स टू किक आउट certain individuals who are targeting government from the private sector तांकां नोकरेंतल्यान काडपाक बॉम्बे पर्यंत फोन करप असल्यो गजाली चीफ मिनिस्टर ऑफिसांतल्यान जाल्यात. ओके हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका जशें संजय बाबान म्हळें आमची सरकारा कडेन एकच मागणी आसपाक शकता मिडिया म्हणून नागरीक म्हणून की राज्याच्या आर्थीक परिस्थिती कडेन राजकारण करून कोणाचेच भले जावपाचें ना. अशी परिस्थितीक सरकारा भितर जर तुमकां पर्याय मेळना जाल्यार सरकारा भायर एक एक्सपर्टांची टीम करून ते मागीर तुमी जाल्यार नॅशनल लेवला वयल्यान हाडात, राज्यांतल्यान घेयात कांय जाणांक आनी एक असो एक ग्रूप करून एक्सपर्ट ग्रूप वी वील एडवायज दी चीफ मिनिस्टर एंड दी फायनान्स मिनिस्टर ऑन गेटींग. आमची गाडी रुळार इतली बेगीन येतली अशी म्हाका दिसना. पण एटलिस्ट गाडी चलपाच्या परिस्थितीत तरी उरची म्हणून सरकारा भायर जाल्यार पळोवचें एक एक्सपर्टांचो ग्रूप करचो आनी तांचे कडच्यान चीफ मिनिस्टरान एडवायस घेवपाक सुरवात करची. म्हाका दिसता एक नागरीक म्हणून मिडिया पर्सन म्हणून इतलेंच आमी मागपाक शकतात. जे मुद्दे आसात ते आमी तुमचे मुखार हाडत रावतले. तुमी आयले इतली बरे तरेन मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावत. नमस्कार.